इजाया प्रवादेच्या पुस्तकांतले वाचप. दळबारांचो सर्वेस्पोर ह्या पर्वतार सगळ्या परजांक एक व्हड जेवण तयार करतालो. सरबेच्या मासाचे आणि पोरण्या दाका सोऱ्यांचे जेवण, साराच्या आणि सरबेच्या मासाचे, घालून काढलेल्या पोरण्या दाका सोऱ्यांचे. ह्या पर्वतार सगळ्या परजांचेर पडलेलो आसा तो पडदो, सगळ्या राष्ट्रांचेर पांगरलेले आसा ते पांगरण तो काडून उडयतालो. तो ससनाक मरणाचो नाश करतालो. सर्वेस्पोर देव हर एक मुखा वयली दुखा पुसून काडतालो. तो आपले परजेचो कळंक आख्खे पृथ्वे वयलो काडून पयस करतालो, कित्याक सर्वेस्पोर उलयला. त्या दिसा सगळीं म्हणटालीं, पळया, हो आमचो देव, तो आमची सडवण करतलो म्हूण आमी ताचेर विश्वास दवरलो. होच तो सर्वेस्पोर, आमी ताचेर विश्वास दवरलो. ताणे आमची सडवण केल्या देखून आमी उल्हासूया आणि संतोष बरीत जावया. देवाचे उतार हे. सांत पावलान रोमांकारांक बरयल्या पत्रांतले वाचप. असलो बरवसो आमकां निराशे करिना, कित्याक आपले धेने म्हूण आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या मुखांत्र देवान आपलो मोग आमच्या काळजांनी धराळ ओतला. कित्याक आमकां आनीक कितेंच करूंक सकत नासलेल्या काळार क्रिस्तान ताचो नेमलेलो वेळ पावतास खोट्यां खातीर आपलो जीव दिलो. एक वर्त्या मनशा पासत मरोंक कोणी एकलो मुखार सरल्यार सरलो, पूण नितिवंत मनशा पासत ससारायेन मरोंक कोण तो तयार. पूण आमी पातकी आस लावन तेदना क्रिस्त आमचे खातीर मेलो, आनी हाचे वरवीं देवान आपूण कितलो आमचो मोग करता ते दाखोवन दिलें. क्रिस्ताच्या रक्ता वरवीं आतां आमी नितिवंत जाल्या, तर ताचे वरवींच देवाच्या क्रोधांतली आमी खंडीत बाचाव जावंक पावतेल्या. आमी ताचे दुस्मान आसता आपल्या पुताच्या मरणा मारिफात देवान आमकां राजी करून घेतल्यांत जाल्यार आतां ताचे इश्ट जाल्ले आमी जिवंत क्रिस्ता मारिफात ताचे तावन आनीकी चड विशेष तरान थारान जोडतेल्या. तितलेंच न्हय, सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं आमकां राजी करून घेतलेल्या देवातय त्याच क्रिस्ता उदेशी आमी संतोषान भरल्या. देवाचे उतार हे. सांत लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभवार्ता. हाचे उपरांत जेजू नाईन नांवाच्या एक शहराक गेलो. ताचे शिस आनी व्हड एक लोकांसमोर ताचे सांगाता गेलो. शहराच्या दारवट्या सशी पावतना एक मेल्ल्या मनशाक मातयेक पावूंक म्हूण भायर व्हरताले. मेल्लो मनीस आवयक एकलोच पूत, ती एक विधव. शहरांतल्या लोकांचो व्हड एक जमो तिचे सांगाता आसलो. सोम्यान तिका पळयतास ताचे काळीज कणवळायेन भरले. रडा नाका म्हणालो तो तिका. आनी मुखार सरन तुंबाक ताणें हात लायलो. कांदेली थंयच उबे रावले. तवळ जेजून म्हळें, तरणाट्या, हांव तुका सांगता, उठ. तवळ मेल्लो उठून बसलो आनी उलोवंक लागलो. जेजून ताका ताचे आवय आदीन केलो. सोमेस्ता भियेली आनी देवाची स्तुती करून म्हणाले, व्हड एक प्रवादी आमचे मदें उठला. देव आपले परजेची भेट करूंक आयला. जेजू विशांतली ही खबर सगळ्या जुदयांत आनी भोंवतणीच्या सगळ्या गांवांनी विस्तारली. देवाचे उतार हे.